टू विन्स अगेन कोविड-19. ओके, आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात कालचे काही मिनिट्स रिवायज करता. इट इज द स्टेटस ऑफ द कोविड-19. आतापर्यंत एकूय डायरेक्ट सस्पेक्टेड केसीचे सॅम्पल अशें उरूना, बट ज्यो सस्पेक्टेड केसीस आसा काही जाणांनी म्हटलां की पळयता की प्रेस करता आसतना आनीक 4 सस्पेक्टेड कोविडाच्यो केसीस मेळ्ळ्यो. तसो विशय ना तो. आमकां जो सारी पेशंट म्हणजे सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस किंवा ILI पेशंट जे मेळटा पळय न्ही तांकां आयसोलेशन वार्डान दवरता. बट तांकांय आयसोलेशनान दवरता आसतना कोविडाच्या आयसोलेशनान दवरिना, तांकां सेपरेट आयसोलेशन वार्ड करपाक दवरला. त्या खातीर जी प्रेस बातमी लोकां समोर वयता पळय न्ही, म्हणजे आनीक 4 सस्पेक्टेड मेळ्ळा काय कितें, मागीर तांचो रिजल्ट येयसर कितें, अशी लोकांच्या मदीं एक धाकधूक निर्माण जाता. ती जावची न्ही. आमकां सस्पेक्टेड म्हणून आमी जेंच्यो टेस्ट करता पळय न्ही ते आमकां सारी टायप पेशंट जितके दिसता तितक्यांचे करतले. हेजो अर्थ तो पेशंट खंयसरूच संपर्कान येवंक ना. आमी हें फक्त इतक्याच खातीर करता की एखादो दुसरो सुद्दां पेशंट सुटचो न्ही म्हणून करता. म्हणून खंय तरी तेजें रिपोर्टिंगूय वेवस्थीत रित्या जावचें म्हणून फक्त हांवें हो विशय मेन्शन केलो. Passengers, new passengers under quarantine and first plan, त्याच्या खातीर चड कन्फ्युजन जालां. हय, ते बॉर्डर्स बंद जाला, पॅसेंजर्स खंयचे ना. तो हेजो मिडिया बुलेटीन आहा पळय न्ही तो मातसो चुकता. तो म्हाज्या लक्षान आयला. हांवें एक्चुली तो पयरूच सांगिल्लो. ओके, तो मातसो कितें जाला म्हणजे ज्यो पॅसेंजर अंडर होम क्वॉरंटायन जे 63 दाखयता पळय न्ही तुमकां आनी क्युम्युलेटिव्ह केसीस हेंचे अजून थोड्यांचे 14 दीस कंप्लीट जावंक ना. ते फक्त हांगा दिसता. ते करेक्शन करपाक जाता. म्हणजे आतां हे 1611 जे आहा पळय न्ही हेंचे 14 दीस कंप्लीट जावन गेले. हेजो अर्थ फक्त 63 लोक हे लेट आयिल्ले बीन किंवा तांकां 28 दीस सांगल्या कदाचित, म्हणजे हो वेगवेगळो हे आहा. तो क्लॅरिफाय करपाक लायता हांव मिडिया बुलेटिनाच्या माध्यमांतल्यान. ते 2-3 विशय भितरले हांव ते क्लॅरिफाय करपाक लायता. आज मिडिया बुलेटिन आयचे कदाचित बेगीन वयतले, बट फाल्यांच्यान हांव मिडिया बुलेटीन सारकें काडपाक लायता. हांव पर्सनली म्हाज्याय लक्षान आयिल्लें ते एक 2-3 नंबर भितरले वयर सकयल जाताच. हय, सस्पेक्टेड इन द अंडर द आयसोलेशन वार्ड इन GMC सुद्दां म्हणटा पळय हेच 4 तुमी रिपोर्ट करता. आमी सस्पेक्टेड म्हणजे दे आर नॉट डायरेक्ट सस्पेक्टेड, बट आमकां जे सारी ILI पेशंट मेळटा पळय न्हू तांकां आमी डायरेक्ट आयसोलेशनान घालता. पण GMCन सुद्दां आतां आयसोलेशनचे 2 वार्ड करपाक लायिल्ले आसा. आमी कित्याक पयलीं एखादो दुसरो पेशंट येयल्लो थंयसर जो पॉझिटिव्ह आसलो त्या वार्डान न दवरता तांकां सेपरेट आयसोलेशन वार्डान दवरपाचें प्रोविजन हांवें करपाक लायिल्लें आसा. ओके, तो स्टेटस पयलो आशिल्लो. प्री मॉन्सून वर्क सगळी कडेन मोठ्या प्रमाणात सुरू जालें. उरलेल्या पंचायतींनी सुद्दां सुरू केलें. जे मायग्रंट लेबर, लोकल लेबर ह्या सगळ्यांक घेवन तेंच्यांनी सुरू करपाचें म्हटलां. ते 181 पंचायतींनी सुरू केल्या, 14 म्युन्सिपालिटींनी केले. ओपनिंग ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिसीस. ओके, आमी स्ट्रक्चरल स्टाफ जो लागता बिकॉज म्हणजे आयज कारण फाल्यां परत पब्लीक हॉलिडे आशिल्ली. परवाच्यान जर आमकां बेजीक काम सुरू करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी जाल्यार आयच्यान म्हटलें की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी तांकां लागपी कन्सर्न मागीर ते स्टरलायज करून घेवप, क्लीन करून घेवप कितें हें तांकां आयज येवन ठरया म्हटलेलें. आनी परवाच्यान जे तुमकां येवपाक जाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान हाजेर डिसिजन घेवचें की कोणाक आफोवपाक जाय कोणाक ना, म्हणजे तेणी डिसिजन घेवपाचें म्हटलां. कळ्ळें. हे बाबतींत मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी ऑल द डायरेक्टर्स ओके दे विल टेक कॉल. ते कॉल घेतले की कोणाक आफोवचो, कोणाक अल्टरनेट डे आफोवचो. ऑफिसांतली अरेंजमेंट सुद्दां म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान दवरून तेंच्यांनी सांबाळची. तांकां ट्रान्सपोर्टेशन जाय म्हणून सकाळच्यो आनी सांजच्यो आमी 206 कदंबा बसीस ह्यो तांकां फ्लाय करपाक लायिल्ल्यो आसा. ज्यो ज्या जाग्या वयल्यान ज्या तालुका प्लेसीस वयल्यान येताल्यो थंयच्यानूच. आनी त्या खातीर म्हाजी परत रिक्वेस्ट आसा म्हणजे गरज ना तांच्यांनी घरा भायर सरचें न्ही, बेश्टी बसींनी गर्दी करचें न्ही. बसींच्या थंयसर सुद्दां म्हणजे पुलीस फोर्स हे ते दवरूनच त्या पद्दतीन सुरू करतले. प्रायवेट इंडस्ट्री काही प्रमाणात सुरू जाल्या तांकां सुद्दां आमी सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून त्यो बसी सुरू करा म्हटलां. ओके, आयज ना थोडी गरज ना. ती ऑफिसां फक्त डायरेक्टर आनी एखादो क्लार्क कोण लागता तोच येतलो. तांची गरज ना. म्हणजे थोडी डिपार्टमेंटांनी आत्तां गरज ना. फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट हेजी आत्तां तितकीशी गरज ना. सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट हेजी गरज आसा. वेटरनरी डिपार्टमेंट हे पूर्ण चलतात आमचे. ओके, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ती कॉल घेतली कोण कोण येवपाक जाय कोण नाका ते. ना
तेच आनी लोकांनी कितें कामां घेवन येवचेंय न्ही तांचे पेंडींग वर्क आसा ताका जस्ट स्ट्रीमलायन करपाक जाय पयलीं ती कामां कांय करची आतां डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक प्रिपेरेशन्स आसतले तेज्या फुडल्या वर्साचे ते प्रिपेरेशन तेज्या पद्दतीन सुरू जातले म्हणून स्कुलांनी आपले विशय घेवन आतां येवचे न्ही तेंच्यांनी जुनान येवचें आतांच गर्दी कित्याक करपाक जाय सगळें जुनान येयल्यार जाता प्रायवेट कंपनीज हय प्रायवेट कंपनी उलयता तेजेर हांव सांगता सेक्रेटरी हेल्थ ऑलरेडी म्हटलां की आमी म्हटलां OPD सुरू करच्यो म्हणून सगळ्यांनी वांगडाच OPDन गर्दी करची ना आयज थोडे कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसली तशी गर्दी जावची न्ही हांवें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आयज उलयलां लिमिटेड विथ RMDची OPD सब सेंटरची OPD आनी गरज जेंची एमर्जन्सी गरज आसा त्याच लोकांनी PHC CHC आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी सद्या येवचें किंवा बाकीची मेडिसीन आनी हें करपाक सांजच्या दिसा गेल्यार जाता स्टेप बाय स्टेप तांकां सांगलां की सगळं पळोवन तेंच्यांनी सुरू करचें अशें म्हटलेलें आसा ओके सेक्रेटरी ताजे उपरांत हावस टू हावस सर्वेक आज दीसभर सकाळच्यान हावस टू हावस सर्वे जालो खूब मोठ्या प्रमाणात आनी बरो रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान मेळटा खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा खरोखरूच हांव फॉलोअप घेतालो 2 लाखाच्या पेक्षा चड जे आसा पळय न्ही हे लोकां पर्यंत आमचे सर्वे करपी टिमी सगळी कडेन पावल्या आनी कोणाचीच कटकट ना सगळ्या जाणांनी आपल्या परीन बऱ्या पैकी काम सुरू केलां आनी काही तांकां लोक सुद्दां बरो रिस्पॉन्स दिता लोक येवन आपुणूच स्वता आपली इन्फॉर्मेशन दिता दुसऱ्याची इन्फॉर्मेशन्स खबर आसलेली दिता आमी म्हटलां की IMA आसतले बाकीची सगळी मेडिकल एसोसिएशन हेंच्यांनी सपोर्ट करचो ओपनली येवन तेय तेंच्या बरोबर आज पळयतले की IMA जे वेटरनरी दोतोर डेंटिस्ट दोतोर आयुर्वेदीक होमिओपॅथी हे सगळे जाण म्हणजे भायर येवन सर्वेंच्या टिमी बरोबरय भोंवता आसतना थोडे कडेन आमकां दिसलें की तांच्यांनी ह्या पद्दतीच्या सर्वेक सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा आपलो वेगवेगळ्या एसोसिएशनांनी अंगणवाडी टिचर्स आमचे BLO तलाटी हे आपल्या परीन सगळे जाण मामलेदार हे तर कामान आसतात पण सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा हय 3 दिसांनी कंप्लीट जातले फक्त आमकां प्रॉब्लेम आसा तो IDCतल्या वगैरे इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी हे जे लोक लेबर कॉलनी जे रावता पळय न्ही थंय मातसो प्रॉब्लेम आसा थंय एखादो दुसरो चड दीस लागूं शकता कारण ते ऑर्गनायज ना किंवा आमच्या स्टाफाक त्यो गजाली खबर ना ते खंय रावता कितें रावता अदरवायज जे गांवांनी रावता बूथ वायज रावता BLO खबर आसल्या कारणान ते वेवस्थीत रित्या करता बट तेंचोय बी जो इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रावता तेंचे सुद्दां तेंच्या कॉलनीन वचून आमचो IDCचो स्टाफ त्या कामाक लागलेलो आसा IDCचो स्टाफ त्यांची म्हायती गोळा करतले ओके आनी बारीक सारीक सुद्दां सायन सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार तांकां हाडून सस्पेक्टेड केसीस ज्यो आसा तेंची कोवीड टेस्ट ही केली वयतली सस्पेक्टेड केसीस आमी दवरचे ना तेंची कोवीड टेस्ट करपा खातीरूच आमी केला ओके आमी एनिमल हजबंड्रीच्यो सगळ्यो सर्विसीस जाग्यार पडलेल्यो आसा स्पेशली डायरेक्टर ऑफ NRI नोडल ऑफिसर फॉर द सी फेरर्स हेका तो डेली इन कॉरस्पॉन्डन्स विथ द नोडल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टीम हाज्या बरोबर आसा तेणी ऑलरेडी आतां आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केला की आमकां प्रायवेट जर क्वॉरंटायन सेंटर करपाची जाली पेड क्वॉरंटायन सेंटर्स सेक्रेटरी टुरिजम ही पेड आमकां क्वॉरंटायन सेंटर्स ही आयडेंटिफाय करपाक लागला म्हणजे फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान रावपाचें ना सी फेररांक जर हाडल्या उपरांत म्हणजे आमची तयारी आमी मोठ्या प्रमाणात दवरलेली आसा त्या खातीर हॉटेलां कडेन उलोवपाक सुरू केलां की तेजे पेड म्हणजे फाल्यां सकाळी तांकां 14 आनी 28 दीस रावचें पडटलें जाल्यार 28 दीस सुद्दां रावपा खातीर आमी पेड क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून गोंयांत खंयची आसची कितली फेसिलिटीज अवेलेबल आसा हेजी सगळी तयारी आतां पासूनच सुरू केल्ली आसा आनी त्या खातीर सेक्रेटरी टुरिजम आनी तांकां हाडटले जाल्यार तेंचो प्रोटोकॉल कसो आसचो तो थंयसरल्या नोडल ऑफिसरा कडेन उलोवन तेंचो प्रोटोकॉलूय कसो आसतलो ताजेरूय बी आमी आतां पासून काम सुरू केलां ताच्या खातीर तेंचे कडेन उलोवप सुरू आसा ते वयले जेन्ना आमी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सचें डिसिजन जायना फुडें हो निर्णय घेतलो वयतलो IGPन परत एकदां आपल्यो सगळी कडेन म्हणजे रेल्वे स्टेशन गेट हाचेर आपली सेक्युरिटी चेक पोस्टाचेर परत एकदां टायट करपाक लागल्या कारण बऱ्याच जाणांक 14 तारखेची वाट पळयता खूब जाण 14 तारखेक कितें जातलें कारण तेजेर डिपेंड आसा ओके बाकीचे सगळे म्हणजे PCCF आसतलो कमिशनर ऑफ एक्सायज बाकी नोडल ऑफिसर फॉर द फॉरेन्स हे सगळे जाण आपली कामां जी आसा पळय न्ही ही वेगवेगळी कामां स्पेशली PWDन वेगवेगळी कामां आपली पावसा खातीर रेज केल्या तांचो कन्सर्न तेंच्यांनी हाज्या कडेन कलेक्टरा कडेन मागला ऑलरेडी ओके आमी लेबर कमिशनराच्या वतीन जी 6000ची स्कीम डिक्लेअर केल्ली कन्स्ट्रक्शन सायटी वयले लेबर
जवळपास 8,641 जाणांक 6,000 रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जाले. 752 जणांचो IFC 8,641 ओके. आणि IFSC कोड 752 जणांचो सारको नाशिल्ल्या कारणान त्यांचे पयशे रिजेक्टेड जाला. त्यांचो IFSC कोड मेळ्ळ्या उपरांत त्याय 752 लोकांक हे 6,000 रुपया जे आसा पळय न्हू, हे कन्स्ट्रक्शन लेबर म्हणून जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ले तितक्या लोकांक हे पयशे जे आसा हे पयशे मेळटले. 4,000 रुपीज जेंच्यो वेजीस कमी आसल्यो, जेंच्यांनी लेबर वेलफेअर बोर्डा कडेन पयलीं रजिस्टर्ड केल्ले आसा तांकां 4,000 रुपया ह्या म्हयन्यान मेळटले, जितके तो अजून फिगर मेळूंक ना. ओके. लॉकडावन कंटिन्यू करतात, बट कंटिन्यू करता आसतना कितें चालू दवरचें आनी कितें ना हाज्या खातीर आमी सेंट्रलाक कळयलां. बट ताज्या बरोबर वेगवेगळ्या स्टेटींनी कितें आसतलें, वेगवेगळ्या स्टेटींचो मॉडल कसो आसचो हाजो स्टडी जो आसा हो आमी सुरू केला. ओके. महत्वाची गजाल म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री ऑनरेबल माननीय पंतप्रधान मोदीजी फाल्यां 10 वरांचेर ते देशाक संबोधीत करतले. हांव सगळ्या गोंयकारांचो म्हणजे 90% गोंयकारांनी माननीय मोदीजीन सांगले त्या प्रमाणे जनता कर्फ्यूचें पालन केलें. लॉकडावनचो पिरियड 21 दिसाचो 90% लोकांनी सांगता त्या पद्दतीन केलें. ती सगळ्या जनतेचो हांव आभारी आसा. हांव आभार मानता, धन्यवाद म्हणटा तांकां. आनी फुडले 15 दीस माननीय पंतप्रधान सांगता त्या प्रमाणे आमकां फुडले 15 दीस लॉकडावन कदाचित 15 दीस आसत, तेज्याय चड दीस आसूं शकता. बट त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी परत एकदां माननीय पंतप्रधानाक फॉलो करून ते सांगता त्या प्रमाणे आयकचें. पुराय गोंयांत आमी म्हणटा की जेन्ना ताळयो वाजून तेंचें अभिनंदन करा, ताट वाजून अभिनंदन करा, घंटा वाजून अभिनंदन करा. सगळ्यांनी अभिनंदनूय केलें. गोंयांत खूब मोठो रिस्पॉन्स इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट तांकां खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. दुसरे फावटी जेन्ना दीप लावप, मोबायलाची टॉर्च किंवा टॉर्च पेटोवप, कॅन्डल पेटोवप ह्याय गोश्टीक मोठ्या प्रमाणांत सपोर्ट मेळ्ळो. त्या खातीर 90% पेक्षा चड गोंयकारांनी जो आसा हो सपोर्ट दिल्लो आसा. त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांचो हांव आभारी आसा, धन्यवाद मानता. उरलेल्यांनी बी म्हाका दिसता आमकां उरलेल्या 15 दिसाच्या कार्यकाळांत अशाच पद्दतीचो सपोर्ट हो आमकां मेळपाक जाय. पॅरोलाचेर आसलेले काही जाण हे आजुनूय हेजो पिरियड आसा तो पर्यंत भायर उरतले. म्हणजे तेजें डिसिजन जें आसा हे आयजी प्रिजनान घेतलेलें आसा. तांकां फुडले एक 15 दीस आनी भायर उरतले. ओके. आज एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जे नेगेटीव जाल्या पेशंट आमचे 5 पेशंट, त्या पर्सनली 5 पेशंटा कडेन हांव पर्सनल फोन कॉल करून 5 जाणां कडेन उलयलो. तांची मनस्थिती जाणून घेतली, ते खंय रावता थंयसली तेंची फॅसिलिटीज, तांच्या फॅमिलीची चवकशी केली. पण एक गजाल म्हाज्या लक्षांत आयलें, ते खूब पॉझिटीव आसात. फक्त समाजात परत म्हणजे तेंच्या पासून हें उरचें न्ही, एक मतभिन्नता जी आसा ही उरची न्हू अशें म्हाकाय दिसता. शेवटी ते आमच्याच सारके आसा आनी अशें न्ही की कोविड-19 हो एकदां जालो म्हणजे परमनंटली आसतलो अशें दुयेंत न्हू. हें तितक्या काळा पुरतेंच एखाद्या कडल्यान दुसऱ्या कडेन ट्रान्समिशन जाता. म्हणून तांच्यांनी हाज्या फुडें आपल्या कडल्यान हेजो अवेरनेस करपाक किंवा आनीक कोणाक जावचो न्हू हाज्या खातीर 5 जाणांनी विलिंगनेस दाखयला. आमच्या कडल्यान जी कितें मदत जायी लोकां मदीं वचून सांगपाक, अवेरनेस करपा खातीर आमी तयार आसतले. हांव 5 जाणां कडेन वेगवेगळ्या फावटी फोनाचेर उलयलो. थोड्या जाणांक कावन्सिलिंगाची गरज आसा. हांवें सेक्रेटरी हेल्थ ताका सांगलां की आमी स्पेशली कावन्सिलर जो आसा तो टॅलिफोनिकली कावन्सिलींग कंटिन्युअसली तेंच्या कडेन उलयतलो. तेंचे वेगवेगळे विशय आसा हे तेंचे सोडोवपा खातीर टॅलिफोनिकली तांकां कंटिन्युअस कावन्सिलींग हे दिलें वयतलें. तांकां म्हणजे आतां थोडीशी इम्युनिटी कमी जाल्ल्या कारणान इम्युनिटी वाडोवपा खातीर तांकां म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कोण तरी कंटिन्युअसली गायड करप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर कावन्सिलींग हे तांकां दिलें वयतलें. ओके. बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो फाल्यां माननीय मोदीजीचें देशाक संबोधन भाशण आनी ताज्या उपरांत जी सेंट्रल गायडलायन येतली ताज्या उपरांतूच फुडले विशय जे आसा स्टेटींतले हे ठरतले. म्हणजे ताज्या उपरांत खंयच्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चालू करच्यो खंयच्यो ना ह्यो सगळ्यो फाल्यांच्या हेज्या उपरांत ठरतलें. हांव रिलिजियस लिडरांक परत एकदां आव्हान करता की त्या सगळ्यांनी परत लोकांक माननीय मोदीजींचें भाशण जाल्या उपरांत आपल्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक परत एकदां आव्हान करचें की फुडले 15 दीस माननीय मोदीजी सांगता ते आयकून म्हणजे कोविड-19 ह्या युद्धांत सगळ्यांनी सहभागी जावचें.
आनी सगळ्यांनी सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. सगळे जाण सपोर्ट करतले. आमी अजुनूय चेक पोस्टाचेर फुल्ली टेस्टिंग फॅसिलिटीज एवेलेबल करप काय कितें हाचो एक विचार करता. अजून फायनल स्टेजीचेर ना, कारण गोवा ऑलमोस्ट क्वॉरंटायन स्टेजीन आसा, म्हणजे गोंयांत आसतलें सगळें. आमी नवीन कोणाक घेवचे ना, बट तरी सुद्दां गुड्स व्हेकल येतात, वेजिटेबल व्हेकल येतात. हेंच्या पासून सुद्दां म्हणजे गोंयांत कोरोना व्हायरसाचो शिरकाव जावचो न्हय हाचो विचार चल्ला. आमकां म्हणजे CSR एक्टिविटींतल्यान ह्यो फॅसिलिटीज आमगे 8 चेकपोस्टाचेर एवेलेबल करप काय कितें हाचो विचार आमचो सुरू आसा, वीथ कन्सल्टेशन वीथ द हेल्थ मिनिस्ट्री. वेळ पडलो जाल्यार आमी ह्यो फॅसिलिटीज सुद्दां म्हणजे जेणे करून गोंयांत येवपी प्रत्येक जाण सुद्दां, कारण रॅपीड टेस्ट जर आमची एप्रूव जाली ICMR कडल्यान जाल्यार 1 वराचे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1 वर तेणी उबो रावन टेस्ट करून येवपाक कांयच हरकत ना. थोडेशें जर सगळ्यांचें सहकार्य लाभलें जाल्यार हेंय जावपाक शकता. ताचो विचार सुरू आसा. म्हणजे आमी फायनल जर जालें म्हणजे कसलोच बाकीचो प्रॉब्लेम न जर जालो जाल्यार 8 चेकपोस्टाचेर अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज ही दिवपाचो आमचो विचार आसा. आनी रॅपीड टेस्टींग उरतलें तें म्हणजे पटकन तेजो रिपोर्ट मेळ्ळो, एक अर्द्या वरा भितर जर तेजो रिपोर्ट जालो जाल्यार थंयच्यान ताका एलाव केलो, म्हणजे थंयच्यान ताका फुडें येवपाक खातीर म्हणजे आमी खूब सेफ उरतले. गोंयच्या नुसार प्रत्येक गोश्ट आमी जी विचार करता ही गोंयकारांच्या हेल्थाच्या नुसार कशें सेफ उरचें हाचो विचार करून आमी प्रत्येक पावल जें आसा हें उचलता. त्या खातीर म्हजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की परत एकदां माननीय पंतप्रधान मोदीजीचें भाशण आयकल्या उपरांत बाकीचे विशय स्टेटीचे हे ठरतले आनी ताका सगळ्यांचें सहकार्य आतां पर्यंत लाभलां तशेंच सगळ्यांचें सहकार्य हाज्याय फुडें लाभचें हाजी विनंती करता. थँक्यू. सर, 2 क्वेश्चन्स आसा. एक म्हणजे एक न्यूज सोशल मिडियाचेर आहा की सुप्रीम कोर्टान सांगलां की भायर जे इंडियेचे भायर जे लोक आहा तांणी आसा थंयच रावचे. आनी दुसरी आनी एक न्यूज आहा की UAE आनी कुवेट हांणी म्हटलां की द नॅशनल शूड बी टेकन अवे बाय देयर ओन कंट्रीज. सोशल मिडियाचेर हांवेनूय पळयलें तें. हांवें एजीक धाडल्या दोनूय, ताजी वॅलिडिटी चॅक कर म्हणून आनी ताजो कितें एक्झॅक्टली स्टेटस तो म्हाका सांग म्हणून सांगला. सो एजी आज चॅक केल्या उपरांत फाल्यां पर्यंत कळयतलो. ते आत्तां ताजेर म्हाका कमेंट करपाचो ना, कारण एक्चुली कितें आसा हें पळोवन घेवन मागीरच ताजेर कमेंट करता. अजून पर्यंत म्हाज्या कडेन तरी येवंक ना. म्हाका आयचे करस्पॉन्डन्स हांवें पळोवंक ना. कदाचित आयचे करस्पॉन्डन्स आतां पळयतलो, पळयल्या उपरांत पळयता. म्हाज्या कडेन करस्पॉन्डन्स पावूंक ना. कोण कित्याक अपोज करता पळय न्हू रे, आयज सपोर्ट करपाची गरज आसा. इन कन्सल्टेशन वीथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट, इन द कन्सल्टेशन वीथ द सेंट्रल मायन्स मिनिस्ट्री हो निर्णय जो आसा हो स्टेट गव्हर्मेंट आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांवें एकट्यान घेवंक ना. ओके, इन कन्सल्टेशनान घेतला. ती लोकांच्या हिताचें जर कितें जाता आसत जाल्यार आयज राज्यांतल्या मनशांक सपोर्ट करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर कोण हेका विरोध करता आसत जाल्यार गोंयकारांनी समजचो की अशा मनशाक म्हणजे कशा कितें म्हणजे खरें कितें आनी खोटें कितें जेका आमी म्हणटा पळय न्हू तें गोंयकारांनी समजपाक जाय. ते ओपन आसा ही गजाल. म्हणजे हो निर्णय कितें हांवें एकट्यान घेवंक ना. तेकाच लागून सेक्रेटरी टुरिजमाक सांगलां न्ही, म्हणजे प्रायवेट हाती कोण दिवपाक तयार आसा. आमकां शेवटी फाल्यां सकाळी जर निर्णय जालो जाल्यार आमकां आमी तयार आसपाक जाय म्हणून आमी आतां पासून तयारी सुरू केल्या. आमी ऑलरेडी कामाक लागलेले आसा. ओके, सगळी कडेन म्हणजे सेक्रेटरी टुरिजम हो वेगवेगळ्या हॉटेल्स, वेगवेगळे हॉस्टेल्स, वेगवेगळी ज्या ज्या जाग्यार जी जी फॅसिलिटीज आसा तांचे कडेन उलोवपाक त्यांनी सुरू केला. आतां कशें आसा आमी सगळ्या जाणांक रेस्ट्रिक्ट करूंक शकना. आमी तेजी मॉडेलिटी तरी ठरोवपाच्या विचारान आसा. बट म्हाजी रिक्वेस्ट आसा जो गरज ना तेणी घरा भायर सरचो न्हू. गव्हर्मेंट स्टाफ, इंडस्ट्रीन वचपी स्टाफ, बँकींग हांच्यांनी आतां पर्यंत वयचें. फाल्यां एकदां नॅशनल गायडलायन येयल्या उपरांत
मागीर तेज्या उपरांत आमकां डे टू डे किंवा अपडेट करून कितें चेंजीस करपाक जाय आसत जाल्यार त्या अनुसार ठरतलें. खंयच्या आर्थीक वर्साचो पिरियड आतां कितें मार्चान सोंपयला फुडें वाडयला अजून म्हणजे तसो फायनल डिसिजन म्हणजे कशें आसा, आर्थीक वर्श तशें पळोवंक वता जाल्यार 31 मार्चाक सोंपता. पण तरी सुद्दां म्हणजे आमी एका म्हणटा 3 म्हयने मॉनिटोरियम वाडयलो, बाकीच्यांक आमी थोडोसो ताजें डिस्कशन सुरू आसा फायनान्शियल कशें आतां ताजेरूय बी आमकां एक फायनान्शियल आमी जी रिव्यू टीम म्हटला तशेंच हांव फायनान्सा कडेन उलयतां, कारण आमकां तो पिरियड तांकां वाडोवन दिवपाचो काय कितें हाजें कन्सल्टेशन ऑलरेडी सुरू जालां. तालूक वायज आतां 206 बसीस जोडलो पळय एका सॅनिटायझर ह्यो बसी ज्यो आसा ह्यो सॅनिटायज करून सुट्टा डेली तेंचे म्हणजे हें काम कदंबान पयलींच सुरू केलां. सर्वीस जाता पळय एम्प्लॉय आसता हांकां एक इंस्ट्रक्शन आहा तुमी फक्त ओन्ली दीस ऑफीस कित्याक मागीर मार्केटार वतलो तेजेर सांगलें न्ही परवा पर्यंत सेंट्रल गायडलायन येयल्या उपरांत मागीर तेजेर निर्णय जातलो. इकॉनॉमिक रिव्ह्यू कमिटी जी तुम्ही काढला पळय त्या कमिटीच्या संदर्भात खूप जणांचे हे आसा की तेचेर खुबश्या घटकांक दिसता की आमचे प्रतिनिधित्व त्या कमिटीन जावंक ना म्हणून, म्हणजे जे स्पेसिफिकली गोंयचे म्हत्वाचे घटक जे आसात फॉर एक्झाम्पल टॅक्सीवाले म्हणा, पायलट किंवा इतर आता प्रायव्हेट बसवाले आसात, बाकीचे दुकानवाले आसात. एक गजाल हांव परत सांगता, कशें आसा त्या घटकांकूच थंय रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय अशी गरज ना. तांचेर विचार करपी लोक जे आसा पळय न्हू हांकां आमी इन्क्लूड केल्या म्हळ्यार प्रत्येक घटकाचो विचार जातलो. आतां आमी उदाहरण म्हणटा म्हणजे आमी पायलटवाल्यांक घेतले म्हणजे तेंचो विचार जातलो असो ना. आमी सगळ्या सेक्टराचो गोंयची इकॉनॉमीक रिवायव कशें करप ताजेर आनिकूय गव्हर्मेंटाचे प्लॅन आसा. फक्त नॉट ओन्ली इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी, आमी अजून वेगळ्या 2-3 सेक्टराचेर काम करप सुरू केलां. थोडेशें तेजो काम सुरू जालें काय हांव तुमकां सांगता कशा पद्दतीन आमी काम जे मायन्यूट आनी मायक्रो लेवलचेर काम जें आसा हे फावटी जातलें. प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर वचून काम करपाची सरकाराची तयारी आसा आनी सरकाराच्यो सगळ्यो मशिनरीज ज्यो आसा पळय न्हू ह्या कामाक लागलेल्यो आसा. त्या खातीर खंयच्याच सेक्टरान म्हणजे आमचो रिप्रेझेंटेशन ना, आमकां थंयसर कितें जातलें काय ना. ही कमिटी जी आसा ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे कोणाक पॅकेज सजेस्ट करपा खातीर न्हू हो पयलो विशय क्लियर करता. ही कमिटी प्रत्येक बिझनेस कसो रिवायव जातलो, इकॉनॉमीक रिव्यू रिजनरेशन जेका आमी म्हणटा रिवायवल म्हणटा हें कशें जावंक शकता हाज्या खातीर सुरू केल्ली ही इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी सजेशन्स घेवपा खातीर. जे सजेशन्स दिता जाल्यार गव्हर्मेंट तेजेर फायनल डिसिजन घेता. सजेशन दिवपाचें आसा हय आमी आमचो ते तुमच्या व्हॉट्सॅपाचेर घालतात ते म्हणटात सीएमान पयला ते ग्रीन आपल्याक लायट दिसतात पूण आकांना दाखोवंक ना सीएमान किंवा सीएमान काय मेळ्ळें म्हणून सांगूंक ना. सो एक तेंच्या खातीर एक ईमेल एड्रेस किंवा अशें कितें तरी फाटले फावटी जशें आमी हेज्या वेळार केल्लें पळय तसो करता, परवा पर्यंत डिक्लेअर करता. So there's one question in mind of maybe UK, US सगळे हिंगासा म्हणजे फॉरेनर्स हा तेका वचपाक परमिशन आसा तेंका हिंगासा येवपाक कितें प्रॉब्लेम जाता लायक नंबर ऑफ फॉरेनर्स. परत सांगलें तुका हो निर्णय स्टेटीचो न्हू. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम डिमांड करूं शकता, आमी रिक्वेस्ट करूं शकता, आमी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट करता. हांव काल परत एकदा प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयला त्या विशयाचेर डिस्कशन सुरू आसा म्हणून सांगलां. ताजेर कितें तरी निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स जाता तितके बेगीन घेतली. आनी गोवा कितें झोनान डिवायड करपाची आसा केरला गव्हर्मेंटान सजेस्ट केला तशें गोंयचें डिमार्केशन आमकां केसीस खंय 7 केसी मेळ्ळ्यो ताजें डिमार्केशन हांवें करपाक सांगलां. झोनान करपाची आतां गरज ना. आमकां खंयच्या तालुक्यान मेळ्ळ्या त्या गोंयच्या पूर्ण मेपाचेर डिमार्केट करपाक लायला हांवें म्हणजे खंयच्या तालुक्यान खंय मेळ्ळ्यो आमकां त्यो डिमार्केशन जातलें. पण कन्सर्न पंचायतीक त्या लोकलांक तशें खबर आसा की आमच्या हांगासर मेळ्ळा. बट लोकांकूय खबर कळपाक जाय तर ती आरोग्य सेतू ॲप सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो आसा पळय न्हू हो सगळ्यांनी डावनलोड करचो. तो आरोग्य सेतू ॲप आमकां फुडल्या खूब वर्सांनी ताजो आमकां म्हणजे वर्सभर सुद्दां ताजो फायदो जातलो. आरोग्य सेतू ॲप जो आसा पळय न्ही आपूण त्या एरियेन गेलो जाल्यार थंय पॉझिटीव केस आसली किंवा थंय आसा पयलीं आसलो जाल्यार तेजें हें कितें म्हणटा ताका सिग्नल्स जे आसा पळय त्या एपाच्या माध्यमांतल्यान मेळटले. तुमकां ती कंप्लेनी आयल्या म्हणजे थोडे सर्वेवर सोसायटीन वचून बीन स्कीपिंग केला अशें येयला कंप्लेनी? म्हाका एकूय कंप्लेन अजून येवंक ना. आयज आत्ताच्या घडीक हांवें सगळ्या तालुक्यांतल्यान रिव्यू घेतलो, खंयसरूच कांयच कंप्लेन येवंक ना कोणाचीच.
फक्त एकूच ते सोशल मिडियाचेर कितें तरी एक फोटो आहा तितकोच कोण तरी कितें तरी पळय आतां कितें तरी कितें बारीक सारीक कितें विशय आसतलोच हांव चॅक करपा लायक आयज सर्वे करताना कितें जालें फाटल्यान कॉलनी आहा तितून काश्मीरीज आसा मोस्ट ऑफ देम आर वोटर्स आनी थोडे 8 म्हयने आसता बाकीचे म्हयने गांवांत वयतात तेंचे कोणी हें करूंक ना पूण एकली टिचर येयली तेच्या बरोबर तेजो स्टुडंट येयलो तो फक्त तितके अमक्याच घरांनी घेवन खंयची चुकलां आसत कोणाक कळटा आसत जाल्यार तेंच्यांनी कळोवचें BLOक आमच्या कळोवचें आमी वचून सुद्दां मागीर कारण 3 दीस त्याच बुथान त्याच वार्डान किंवा त्याच लोकॅलिटीत आमचे आसतले 3 दीस चुकले आसत जाल्यार तेंचो परत सर्वे घेवं येता 15 दिसांक रोडमॅप केला तुमी तो जाला न्ही म्हणजे फाल्यांचो जो पर्यंत फाल्यांची माननीय मोदीजींचें भाशण जाल्या उपरांत आनी सेंट्रल गायडलायन येयल्या उपरांत फुडल्या 15 दिसाचो रोडमॅप हो ठरतलो आनी सर हांगा ते ताला मारता पळय हेल्मेट घालनासतना ते मिशीन यूज करता हेजे तेजे तुका दिसना इन्फेक्शन जावपाचो हे आसा तो स्प्रेड जावपाचो आनी पुलीस बिलीस 24 वरां ड्युटी करता तेंचे मातशें हेल्थाचें कितें कित्याक खूब जाण तेजेर गरज नाल्यार भोंवत नाका मरे भायर ताला मारपाचो प्रश्नच येना पूण भोंवना म्हणून हेल्मेटाक पोलिसांक इफेक्ट पडटा न्हू लोक आयकना पुलिसांक आमी सॅनिटायझर हे ते सगळे प्रोवायड केला मॅक्झिमम प्रिकॉशन्स आमी घेवपाचे तितके प्रिकॉशन्स आमी घेता ओके थँक्यू बेगीन काही इंडस्ट्री लोकांना ते म्हणटाले तांकां स्टेशनरी जे सप्लाय आसा बंद ए सिलाय तूं लागीं ते म्हाज्या भायर फाल्यां भायरूच बसा गार्डना लाय फाल्यांच्यान भायर लाय आसले फाल्यां म्हणटा हे जालें सांग स्टेशनरी शॉप जे आसा ते ओपन करू शकता फाल्यां ठरतलें सर एकूच नोटीस एक इन्सिडंट दिसा भुरग्याक शॉक ऑन अप्रोच तूं म्हाका भायर सांग मागीर हांव चवकशी करता गोवा फाइट कोविड-19 इसके बारे में कहते वक्त मुझे खुशी हो रही कि अभी कौन से भी सैंपल्स एट प्रेजेंट पेंडिंग नहीं है हम जो कुछ सारी और ILI के पेशेंट आते हैं उनको एडमिट करते हैं और उनके सैंपल लेके कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए इसीलिए हम चेक कर देते हैं ओके अभी एक भी वैसी केस पेंडिंग नहीं है यहाँ प्री मानसून के वक्त बड़ी मात्रा से पंचायत एरिया और म्यूनसिपैलिटी में स्टार्ट हो गए हैं सभी जगह के ओपनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस आज से स्टार्ट हुए तो परसों से जो कुछ लगेंगे और विथ स्ट्रक्चरल स्टाफ वो ऑफिस सभी काम करेंगे और इसके लिए जो कदम्बा के बसेस अराउंड 206 बसेस हमने अप्लाई करने के लिए कहा है सेक्रेटरी हेल्थ ने जो OPDs RMD PHC आज से कुछ जगह OPD स्टार्ट हो गया और कुछ OPD जो है अभी भी कल परसों से सभी स्टार्ट होने वाला है बाकी सभी कुछ इसका हेल्थ सर्विसेज की फंक्शनिंग अच्छी तरह से चल रही इम्यूनाइजेशन एंटीनेटल पोस्टनेटल चेकअप स्टार्ट हो गए हैं अपने हाउस टू हाउस सर्वे को बहुत अच्छा रिस्पांस सभी लोगों से मिल रहा है अच्छी तरह से हाउस टू हाउस लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं सभी हमारा स्टाफ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं आज पहले दिन ही 2 लाख से ज़्यादा लोगों तक अपने पूरे सर्वे सभी पहुंच सके और इस लोगों को पूरे मेडिकल एसोसिएशन के सभी IMA या बाकी सभी लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दे रहे हैं हम इस फाइट टू विन अगेंस्ट द कोविड-19 में सभी ग्राउंड लेवल से सभी स्टाफ काम में लगे हुए हैं बाकी तो अपने सी फेरर्स का जो इशू है अपने नोडल यहाँ का जो नोडल ऑफिसर्स इन कंसल्टेशन विद द नोडल ऑफिसर सेंटर में उनके रोज मेल डाल के उनके कंसल्टेशन में है बाकी उनके लिए जो प्राइवेट क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ होटल एरिया में और बाकी जगह चाहिए उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है हम पूरी तरह से जो हम तैयारी करनी चाहिए अभी से हमने स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है IGP ने और भी अपने जो चेक पोस्ट है उसको स्ट्रेंथन करने के ऑर्डर दे दिए हैं कोई रेलवे रूट से या रेलवे गाड़ी से जो मालगाड़ी से आ रहे थे उनके बारे में भी चेक उन्होंने रखा है बाकी PCCF इज़ टेकिंग केयर ऑफ द जू बाकी कमिश्नर एक्साइज जो इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सैनिटाइज़र करने की परमिशन वो और ज़्यादा बना रहे हैं बाकी फॉरेनर्स जो थे यहाँ से इवैक्यूएट हो गए 3924 फॉरेनर्स 20 फ्लाइट्स लेके इवैक्यूएट हो गए हैं बाकी इश्यूज़
जो PWD रिलेटेड WRD रिलेटेड हो उनको सभी को इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से दी चुकी हैं। सभी कुछ स्टेट के ऊपर आगे वाला लॉकडाउन 15 दिन का लॉकडाउन कल के माननीय पंतप्रधान मोदी जी के संबोधन के बाद आगे सेंट्रल गाइडलाइन आने के बाद ही तय हो जाएगा। मैं पूरे गोवा की सभी मोर देन 90% लोग का धन्यवाद देता हूँ जो सभी माननीय मोदी जी के लॉकडाउन में 100% माननीय मोदी जी के साथ में रहे। जब उन्होंने कहा कि ताली बजाना है, घंटा बजाना है, ताली बजाना है, तब ताली बजाई। जब दीप जलाना था, मोमबत्ती जलाना था, मोबाइल लाइट, तभी भी उन्हें सपोर्ट दे के पूरा गोवा माननीय मोदी जी के साथ है। गोवा फाइट कोविड-19 के उनके साथ में है, ये कह के उन्हें सपोर्ट दे दिया। अभी पैरोल पे कुछ जो प्रिजनर्स बाहर थे उनका कंटिन्यू कर दिया और भी वो बाहर रहेंगे। आज मैं पर्सनली सभी जो हमारे कोविड पेशेंट जो रिकवर हुए हैं उनसे पर्सनली मैंने फ़ोन करके बात की और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। उन्हें थोड़ा बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो काउंसलिंग हम सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से उन्हें काउंसलिंग देने को कहा है। कंस्ट्रक्शन लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्कीम हमने चालू की उसकी तरफ से 8,641 लेबर्स है बेनिफिटेड फॉर 6,000 रुपीज़ उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। मुझे लगता है बाकी स्टेट का सभी जो मॉडल्स हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिकल एक्टिविटी रिवाइव करें, स्टार्ट करें, इसी के बारे में काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे चेक पोस्ट पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रखने की हम सोच रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं किया है। यानी कि गोवा अभी तक फुल क्वारंटाइन में है, आगे भी वो क्वारंटाइन में रहने के लिए बाकी और कोई भी गोवा में जो एंट्री करता है वो अच्छी तरह से यानी कोई पॉजिटिव आदमी यहाँ पे एंट्री न करे, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। अभी प्रेजेंटली ग्राउंड लेवल देखा तो केसेस कैसे ग्राउंड लेवल पे जो हम सर्वे कर रहे हैं, कोई सस्पेक्टेड रहा, कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा, किसी को कुछ साइन सिम्टम्स देखे तो उन लोगों का हम जो प्राइमरी टेस्टिंग करना है उसके लिए उसका लिस्ट आउट करेंगे और उनका टेस्टिंग भी करेंगे। गोवा में पूरी मिल रही है तो 2 केसेस बचा है और ऐसा टेस्टिंग 7 में से 5 केसेस तो रिकवर हो गए, 2 केसेस सिर्फ बचे हैं। सस्पेक्टेड 2 केसेस सिर्फ बचे हैं। उनका आज और वेडनेसडे के दिन 2 बार रिपोर्ट वापस से हो जाएगा। उनका रिपोर्ट अच्छा आ गया तो गोवा मुझे लगता है कोरोना फ्री हो जाएगा, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड प्राउड मोमेंट फॉर द गोवन। उन्हीं की यानी अपने मेडिकल टीम जो है डॉक्टर एडविन गोम्स और पूरे यानी ESI हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स जो उसके साथ में काम करते हैं, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनकी तरफ से मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। उन्हीं के वास्ते वो पेशेंट ठीक हो सके हैं। कितना लोग हैं एट प्रेजेंट में उनका एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं लग सकता हूँ, उनका इंफॉर्मेशन लेनी चालू है, बट अप्रॉक्सीमेटली जो सी फेरर्स एसोसिएशन ने बताया उनके कहने से 7,000 to 8,000 सी फेरर्स हैं। बट इसके सिवाय और भी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20,000 पीपल्स आर देयर इन अ फॉरेन कंट्री। उनके भी सभी लोगों की चिंता हमें है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं माननीय मोदी जी का और MOEF का डिसीजन क्या होता है उसके ऊपर उनको वापस से यहाँ लाना। उनको यहाँ लाया तो पूरी हमारी तैयारी है कि हम उनको क्वारंटाइन रखने के लिए जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो सभी फैसिलिटीज़ देने के लिए हम येस ऑफ कोर्स मोर देन 20,000 ओनली इन द गोवा स्टेट। लोग आने के लिए चाहता है गोवा में? अभी तो उन्होंने नहीं कहा है वैसे कितने अभी, इसीलिए तो हमने नोडल ऑफिसर डाला है कि वो उनसे कोऑर्डिनेट करें कितना लोग आना चाहते हैं, वो उसके बाद में ही पता लगेगा। ढेर सारे लोग हैं वो आना नहीं चाहते, दे आर ऑल्सो हैप्पी देते हैं। उनको अभी कुछ कंट्रीज़ में उतनी कोरोना की बाधा नहीं हो चुकी तो वो लोग नहीं आना चाहते। तो आपको रिक्वेस्ट कितना लोग ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो नोडल ऑफिसर से कुछ दिनों के बाद ये फिगर हमें मिल जाएगी कि कितने लोग आना चाहते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन मुझे सर, अभी फॉरेन टूरिस्ट लोग भी गोवा में बहुत लोग था, वो लोग अभी रिलीफ फ्लैट भी चल रहा है, अभी कितना टूरिस्ट अभी तक बचा हुआ है? एट प्रेजेंट 3,294 फॉरेनर्स इवैक्यूएट हो चुके, मोर देन 20 फ्लाइट्स। अभी अप्रॉक्सीमेटली 300-400 फॉरेनर्स अभी भी यहाँ पे हैं, उनके लिए उनका कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से चालू है। थैंक यू।